आज जे आमच्या बिचोले तालुक्यान आनी सांखळी एरियेत किंवा आमच्या सरावंडींग बिचोलें जे आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटान जे पळय ड्रग्सा विरोधात जी मोहीम चालू केल्ली आहा ती मोहिमेची अशीच तेंच्यांनी चालू दवरची, कित्याक ती चालू दवरल्या उपरांत जे पळय हांगासर पळय जे सद्या सांखळेन किंवा बाकीचे एरियेक जी पळय वातावरण थंड जाल्लें आसा तशेंच उरचें। आनी जशे ड्रग्सवाले कोण भायले सुद्दां जर हांगा सप्लाय करूंक येयले आनी आमच्या भुरग्यांक तर दिवंक सुरू जाले जाल्यार तेजेरूय हेच्याकून बरी एक्शन घेवची। जो PI किंवा आमचो DYSP किंवा तेचे पळय जे पळय लोक हे पुलीस डिपार्टमेंट आहा तेंच्या वांगडा जे काम करता तेंचे आमी सदींच आभारी आसतले अशें जायत जाल्यार। आनी आमचे सांखळे अशी हेचे सांखळे एक एज्युकेशन हब आहा, सगळें हायर सेकंडरी म्हणा कॉलेज म्हणा JIM म्हणा सगळें आसा, थंयसर पळय ज्यो पळय ह्यो एक्शनी पळय ते एरियेकसून चल्लेले आसा तेजेर आमी सदींच आमी सांखळेकार आनी एज अ कावन्सिलर म्हणून किंवा आमची म्युनिसिपालिटी सदींच आमी आमच्या होम डिपार्टमेंटा फाटल्यान म्हणत म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंटा फाटल्यान आसतली। आनी हेजे आमी परतून एकदां पुलीस डिपार्टमेंटाचे हे सगळें चालू आसलें तेज्या बद्दल आभार मानता आनी आमी तेंच्या फाटल्यान सदींच आसतले अशें म्हणून सांगता। न्यूसेन्स क्रिएट करपी म्हणजे ड्रग्सा पासून सगळे सो बिचोले आमचे PI आनी DYSP तांच्या अगेन्स्ट एक्ट जावपाक लागला। म्हाका दिसता बऱ्याचशा थोडेशे भुरगे आसले हितून इनवॉल्व आसले तांकांय थोड्या जाणांक अरेस्ट केला, बरी गजाल आसा। म्हाका दिसता अशा पद्दतीन जे कोण आहा पळय तांकां जाता तितके बेगीन आतांच सुदरपाची गरज आसा। आनी म्हाका दिसता थोड्या जाणांनी जर आपलो भुरगो अशा पद्दतीन कोण जर मातसो आहारी गेलो जाल्यार तांकां डी-एडिक्शन सेंटरान व्हरून दवरचें जेणे करून फुडें तरी ते भुरगे सुदारतले। पुलिसांक फ्री हँड आसतले टोटल 100% फ्री हँड आहा, पयलीं आसलो आतां हेज्याय फुडें आसतलो। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.